जरा हटके सीझन 2. नमस्कार. जरा हटकेच्या आयच्या भागात तुमकां सगळ्यांक येवकार. अशें म्हणटात की 4 बायलां एकठांय येत जाल्यार तांचें पटप खंय मातशें कठीण जाता. पण तुम्ही पळयलां आसतलें की आमच्या जरा हटकेच्या प्रत्येक भागात 4 आनी 4 पेक्षा चड बायलां असतात, तरी पूण तांचें कशें पडटात आनी ती कशी तुमकां एंटरटेन करता ती. तर चला तर अशेंच एंटरटेनमेंट करपाक आज आमी आयल्या कोरगांव हांगासर. कोरगांव हांगासरल्या पेटेचा वाडा, काळप्पा देवस्थान हांगासर आमचो आयचो भाग आमी खेळटली. चला तर पळोवया आज ह्या भागात कितली मजा येता ती. नमस्कार. आज आमचे साळेश्वर देवाक नमन करून आमच्या कोरगांवा आमच्या पेटेच्या वाड्यार आमच्या काळप्पा देवस्थाना समोर आमी जरा हटकेचो कार्यक्रम आज हांगा आमी सादर करता आनी त्या कार्यक्रमाक महिला दिन निमित्त धरून आमी हो सादलेलो आसा आनी आमच्या सगळ्या वाड्या वयल्या बायलांची एक महिला दिन निमित्त कार्यक्रम जावचो अशी आमी अपेक्षा धरून आमची बाय सारिका शिरोडकर हिका आमी आमंत्रीत केली. पार्टिसिपंटांचे अभिनंदन करता कारण खूब उमेदीन आज आमी म्हाका दिसता बरीच वर्सां जालीं प्रुडंट मिडियाचेर हो कार्यक्रम पळयता आनी सदांच आमी अपेक्षान आसताली, आशेन आसताली आमच्या कडेन केन्ना तरी जातलो म्हणून. आनी योगायोगान आज हो योग आमकां येयल्लो आहा तेन्ना आमच्यो सगळ्यो महिला म्हज्या पेटेच्या वाड्याच्यो भगिनी ह्या संदीचो लाभ घेतले अशें हांव आशा बाळगतां. तेन्ना आतां बाय सारिका शिरोडकर हिच्या आमची ज्येश्ठ महिला आसा आते लिलावती शेटये ही सारिका बायची आमच्या एक झाडाचे वेलकम म्हणून अशें हे दिवन वेलकम करता. हाय बेटा. शिला सुरेश शेटये हिका हांव विनंती करता की आमची माया सिस्टर आसा तिचे हे एक झाडाचें रोप दिवन वेलकम करूचें. जरा हटकेच्या आयच्या भागात तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. आमी सदांच म्हणटात की बायल ही खूब व्यस्त आसता आपल्या संवसारान, तिका खुबशीं चिंतनां आसता आनी असो जेन्ना कितें योग येता महिला दिन म्हणा किंवा खंयचो एक तिच्या खातीर एक स्पेशल डे जेन्ना आसता तेन्ना तिका मातसो एक वेळ मेळटा स्वता खातीर. पण म्हाका दिसता की बायलांनी स्वता खातीर हो वेळ सदांच एटलिस्ट 2 वरां तरी काडपाकूच जाय स्वता खातीर म्हणून. आणि जेन्ना असो आमी जेन्ना कार्यक्रम करता सगळे एकठांय येता तेन्ना खुबशी विचारांची देवाण घेवाण जाता, सगळे एकठांय येता आनी खंय तरी एक सेल्फ कॉन्फिडन्सूय तुमचो वाडपाक मजत जाता. सो तुमचो हो सेल्फ कॉन्फिडन्स वाडचो, तुमकांय मातसो एक रिलॅक्सेशन मेळचें ताका लागून आमचो हो गेम शो तुमच्या खातीर आमी घेवन आयला. सुरवात करता आमच्या आयच्या भागाच्या पयल्या रावंडाक जो आसता आमचो फुगोट्यांचो रावंड. फुगोट्यो बऱ्योच फुट्टल्यो ताका लागून काडुया आमचे आयचे स्पर्धक. फुगोट्या रावंडात आमी वेगवेगळे प्रश्न तुमकां विचारतली आनी जाचे तुमी सारकें उत्तर जी दितली तांकां मेळटले पॅन अरोमा रेस्टॉरंट फोंडा बऱ्यांतले बरे रेस्टॉरंट तांचे कडल्यान कॅश प्रायज. ओके, सो चडांत चड प्रायज कोण करता पळोवया. सुरवात करतली आमच्या पयल्या रावंडाक पण ताच्या पयलीं तुमची ओळख करून घेवया. नांव सांगा. माया धोंडो शेटये. कितें करता ती? कितें करता ही प्रॉम्प्ट करता तांकां. याद ना कितें करता ती? कितें आवडटा? हां, शेतांतली कामां करता. कितें आवड आसा? गोरवां आसा. ओके. आनी हरशीं कितें आवडटा आनी गाणी म्हणपाक आवडटा, अभंग म्हणपाक आवडटा, डान्स करपाक आवडटा? सगळें. ओके, चल एक सुरवात करुया आमी हांगासर तिचे कडल्यान अभंगाचे 2 लायनी आयकुया. अभंगाचे पिक्चरांतले पद म्हण तशें कांय ना, कितेंय चलता. अबीर गुलार उजळीत रंग नाता घरी नात माझा सका पांडुरंग. खूप सुंदर. प्रतिभा प्रभाकर शेटये. तुम्ही कितें? घरची काम करता. कितें आवड आसा? सगळी आवडा. सगळी म्हणटा कितें तूं कितें करून दाखयतलें आमकां? डान्स पद? डान्स बी तशें ना. हां, कितें गावपाचें 2 ओळी गाव. म्हण मगे तर. धरिला पंढरीचा चोर, धरिला पंढरीचा चोर, पाय बांधून या दोर, पाय बांधून या दोर, हो धरिला पंढरीचा चोर. नाव सर. नेहा विजय शेट्टी. तुम्ही? घरात कडे. कितें आवडटा? आवडटा सगळे. सगळें आवडटा. चल तुजे कडल्यान 2 लायनी. सोमते हांगासर एक सिंगींग कॉम्पिटिशनूच करुया आमी. ला 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 लय 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 ला ला ला
ला ला ला ला लय 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 ला 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 दीदी तेरा देवर दीवाना हाय राम कोडियों को डाले दाना. पुष्पा कोरेगांवकर. तुम्ही किती करता? हाऊस वाईफ. पदां म्हणपाक आवडटा? सगळ्यांक दोन दोन लायनी आयकोपाच्यो आसा आज. ती म्हणटलीच घे, पण तू पयली म्हण. चल 2 लायनी. तुझ्या आवडीचे एक खंयचें सॉंग? देहाची तिजोरी भक्ती तात ठेवा उघडदार देवा आता उघडदार देवा. तुम्ही पहिलेच फाटी म्हणला. माझं नाव सविता सुरेश सावंत. सांगा मी तुमच्याबद्दल. टेलरिंग काम करते. टेलरिंग काम करता आणि घरातले सगळे काम करता. तुका आवड आसा की ना पदां बी म्हणपाची? खंयचे चिंतून दवरले पद येता आमच्या खातीर? युगे युगे विटेवरी माझा पांडुरंग युगे युगे विटेवरी माझा पांडुरंग एक आवडी विठ्ठला वैष्णवाचा संग एक आवडी विठ्ठला वैष्णवाचा संग. सगळेच आमची जी बायलां आसा, सगळ्योच आमची जी अस्तुरी आसा, तांच्या मदीं कसलो ना कसलो हो टॅलंट आसतात. कोणाक चड उलोवपाक आवडटा, ओदो बसून उलयत आसा, कोणाक हांसपाक आवडटा, कोणाक पदां म्हणपाक आवडटा, कोणाक डान्स करपाक आवडटा, हे फुडें आमी पळयतलीच. पण आतां प्रश्नांची उतरां कशीं येता पळोवया. हाजी आवड कितली आहा ती पळोवया, वाचन कितलें करता पळोवया, न्यूज कितली पळयता पळोवया. प्रश्न आयकया, सारके आयकात प्रश्न. उत्तर जर येता तुमी ताळी वाजोवपाक जाय. ओके, पयलो प्रश्न आमचो. गोंयची आमची एकमेव अशी बायल CM कोण आशिल्ली? ताळी मार येता जाल्यार. ओके, राव हांगासर. हां, ताळी मारली मगे तुवें? बेश्टी. तुका येता? शशिकला काकूर. सारकें आसा? मागीर ताळयो तरी मारा मगे. ओके, रायट आन्सर. डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम गोंयांत खंय आसा? मडगांव फातोर्डा. उत्तर दिला मडगांव फातोर्डा. उत्तर चुकला. ऑडियन्स पैकी कोणाक खबर आसा? यो यो फुडें यो. तालिगांव. उत्तर दिला तालिगांव आणि उत्तर सारकें आसा. आमची फुगटी ऑडियन्सान फुटली आणि हो प्रायज वता सिद्धी शेट्टी हांकां. तांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रेच्युलेशन. थँक्यू. ही एक म्हण आसा, सारकी आयका म्हण तुमी. हांव अर्दी म्हणटलें, अर्दी तुमी पुरे करपाक जाय. करून करून भागलो, फुडली तुमी सांगपाची. करून करून भागला देव पूजेला लागला. सारकें उत्तर. आमची फुगटी आमच्या स्पर्धकां मदींच फुटल्या आणि हो प्रायज वता सविता सावंत हांकां. तांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रेच्युलेशन. थँक्यू. फुडलो प्रश्न सारको आयका. हे एक कोडे आसा, मातशी तकली चलयात. तुमचे कडेन 2 गाय आसात, 3 बोकड्यो आसात. तुमचे कडेन कितले पाय आसात? येता जाल्यार ताळी मारा बेगीन. 2. राव हिजे कडेन कितें आन्सर आसा दिसता. पळय सांग कितलो तो. सांग सांग. 3. रा 2. तिने 2 सांगला, पण ती शुअर ना. कोणाकडे उत्तर आसा न्ही? बेगीन. हां, आनी कोणाकडे आसा उत्तर? 20 पाय. मोठ्यान ताळयो जोनी तिच्या खातीर. तिचे उत्तर हां कितें सारको आसा? चुकला. उत्तर सारकें आसा 2 पाय. पुष्पा सुशांत कोरगांवकर हांणी 2 प्रश्नांची उतरां सारकी दिला आनी ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रेच्युलेशन. शेवटचो प्रश्न आयका. गोंयचे टुरिजम मिनिस्टर कोण? ओके, राव हांकां पळयता जाल्यार पळोवया. आं ना, तांकां फाटल्यान कोण ताळी मारता त्यो बसून? माननीय रोहन खंवटे. आमच्यो फुगट्यो परत एक फावटी ऑडियन्सान फुटला आणि हो प्रायज वता भारती नरेंद्र शेट्टी हांकां. तांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रेच्युलेशन. सो फुगट्यांचो रावंड आमचो हांगाच सोंपता. तुमी पळयल्यो की कांय फुगट्यो आशिल्ल्यो त्यो आमच्यो स्पर्धकां मदीं फुटल्यो, कांय आमच्यो ऑडियन्सान फुटल्यो.
पण खंय तरी सगळ्यांक उतरां येतालीं अशी दिसता. आमच्या ऑडियन्सांतल्यान बरीच जाणां सामकी अशी पॉझिटीव आशिल्ली उतरां येतालीं. सो सगळ्यां खातीर मोतान ताळयो दिवया आमी. फुगोट्यो रावंडा उपरांत वेळ जाला आमच्या आयच्या भागांतलो फुडलो रावंड खेळपाचो, जो आसता आमचो जोडी तुजी माझी. आमच्यो जोडयो तयार आसा तांची ओळख करून घेवया आनी मागीर आमी सुरवात करतली आमच्या एक्चुअल गेमीक. नांव सांग. माझे नाव योगिता उमेश शेट्टी. कल्पना विश्वास शेट्ये. कितें रिलेशन? जाऊ जावं सांगा मगो जावं म्हणून तर जावया बद्दल सांग पळोवया कितें. 4 उतरां बरी वायट उतरां. तसे आमचे कितें ना अशें झगडप अशें बी आमी तशें आमचें केन्नाच कितें आसना. तशी बडबडी कशी. माझे नाव भारती नरेंद्र शेट्ये. प्रमिला नारायण शेट्टी. कितें रिलेशन? जावं सांग मगो जावे बद्दल. बरी आसा. हे आमचो कॉमन डायलॉग. बरी आहा, बेस्ट आसा. माझे नाव सुमन संजय शेट्ये. बरोबर कोण आयला? ही माझी धाकटी जाव हांव व्हडलें. ती कित्याक घातली ती कळ्ळें तुमकां. माझे नाव धनश्री संदीप शेट्ये. जावं माझी खूप सपोर्टीव आसा. कसलेय गोष्टी करतना म्हाका सपोर्ट करता. म्हाका दिसता की हांव जशें मॉडलिंग कशें म्हणजे बरें रावता तशें तेणेय बी बरें मेकअप करून बरें रावचें. मॉडलिंग करून बरें तर रावला मगो ते. आनी कितें करूं म्हणटा तेका तूं? हांव सांगता लिपस्टीक लाय आनी कितें लाय. तेचो घोव मातसो दोळे मोठे करून पळय, पण म्हाजो घोव तसो ना. जाय तशें भोव म्हणटा. कहानी घर की. ओके, मोठ्यान ताळयो न्ही तेंच्या खातीर. माझे नाव मनीषा मधुकर शेट्ये. कोण आयला बरोबर? सून आयल्या. टेन्शनान कशी. कितली वर्सां जालीं सून हाडल्यार? 3 वर्सां. 3च मगे. कितें सांगतली सुने बद्दल? बरी बेस्ट. चेडू कशें. चेडू कशें. जाव म्हणलें की भयण कशी आनी हे म्हणलें की चेडू कशें. वा आनी सांग फुडें. चेडवान खंयचो स्वभाव बदलपाक जाय कसो दिसता? चेडवान अशें सांगलेलें आयकूंक जाय. आयकना? ना आयकता. आतां साडी न्यास म्हणा आहलें, चुडीदार घालता म्हणा. तूं साडी न्यास म्हणा आहलें, तेणें आयकलें तशें. वा वालोर घे तुका. सांग माय बद्दल सांग. माझे नाव सानवी सनी शेट्ये. आनी कितें बदलपाक जाय सो दिसता सासून? कितें गुण आपलो एक स्वभाव? चड उलयता मातशी कमी उलयता. कितें गे तेका उलोवपाक दी केन्ना केन्ना. माझे नाव गौरी मंदार शेट्ये. कोण आयल्या बरोबर? सासू. अजून बरें. किती वर्सां जालीं? 4 वर्सां जालीं. तापयता बी केन्ना? घरान कोणाचें चलता चड? हां म्हजें नाव सुविधा सुरेश शेट्ये. सुने बद्दल सांग मागीर कितें तरी. 4 बरें. मोठ्यान ताळयो जावन आमच्या सगळ्या जोडयां खातीर. सोंपोसो खेळ आसतलो तांच्या बरोबर आनी जी विनर जातली तांकां मेळटले बेन्स होम स्टुडिओ, बेन्स हँडलूम्स, म्हापसा पणजे हांचे कडल्यान एक गिफ्ट. सो पळया ह्या रावंडची विनर कोण जाता आनी गिफ्ट कोणाक मेळटा ते. जोडी तुजी माझी ह्या रावंडची गेम सारकी सोंपी आसा. आमी प्रत्येक जोडये कडेन दिल्या 4 बॉल्स. सगळ्यांक पयलीं हे बॉल तकलेच्या मदीं प्लेस करून हांगासर हाडून कोण ड्रॉप करता ती जातली ह्या रावंडचे विनर. म्हणजे 4 बॉल सगळ्यांक पयलीं कोण हाडटा ती विनर. एका फावटी फक्त एकूच बॉल हाडपाक जाय. ओके स्टार्ट. हात लावप ना. परत फाटी वचा. सगळ्यांक पयलीं 4 बॉल व्हरता ती विनर. सावकाश. परत फाटी सावकाश. फाटी तू फुडें येयल्यान खूब फुडें येयल्यान. कल्पना आणि योगिता जाता आमची जोडी तुजी माझी ह्या रावंडची विनर आनी तांकां मेळटा बेन्स होम स्टुडिओ, बेन्स हँडलूम्स हांचे कडल्यान हो गिफ्ट. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. थँक्यू. वेळ जाला आता आमच्या आजच्या भागातलो एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाचो. घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया. वेर्णेच्या इंटीक मार्दोळांतलो भूत बंगलो भिवू नाकात. जेवण, मौज मस्ती
आणि हे सगळे झाले उपरांत अनुभवात हो थरार भूतांचो. तुमची सत्तात येवपी भूतां पळयात प्रत्यक्ष. रातची न्हय दिसाची. भुरगीं जाणटी सगळ्यांनी भेट दिवपा सारको हो भूत बंगलो. चुकवू नाकात, पस्तावतले. याद असूनी वेर्णेच्या एंटीक मार्दोळांतलो थरार भूत बंगलो. Panchamruta Deluxe Rice is now fortified. Best place for dining and perfect venue to celebrate your parties and family function. Pen Aroma Restaurant, Ponda. Ben's Home Studio and Ben's Headlooms, Mapsa and Padaji. Ben's, complete solution for your furnishing needs. तरेकवार आणि सुंदर 1 ग्राम्स डिझाईन खातीर आजूच भेट दियात श्री कृपा फर्स्ट फ्लोर काकुलो मॉल एट सांतिनेज पेनजीम. विजा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार. घेवया आमच्या आयच्या भागांतलो फुडलो रावंड जो आसता कभी हा कभी ना. आणि ह्या रावंडचे विनराक मेळटले पंचामृता रॉ लचकारी डिलक्स रायस. ओके, सो आयचो हो रायस कोण घेवन वता पळोवया आनी कोण जाता ह्या रावंडचे विनर. ओके, सो तुमचो टायम सुरू जाता आतां. उशा कितें करता? हाऊसवायफ. हां, कितें करता घरा? काय ना. तुजो आवाज कोणा आयकूंक सुद्दां ना म्हाज्या शिवाय, पण हांवें ना आयकलें. मोठ्यान ताळयो सोनी तेज्या खातीर आवट जाले ते. संगीता, तुजो टायम सुरू जाता आतां. संगीता, कितें जालें? टेन्शन आयला? ना टेन्शन. ओके, उर्मिला, तुजो टायम सुरू जाता आतां. खेळ खेळपाक आवडटा? हां, ओके. प्रज्ञा, तुजो टायम सुरू जाता आतां. तू साडी कित्याक न्हेसूंक ना गो? म्हाका आवडना. निलिमा, तुजो टायम सुरू जाता आतां. तुका आवडना साडी न्हेसपाक? आवडटा. आवडटा. कित्याक घालूं ना तर आज? टायम. कितें टायम? कितें म्हणजे टायम पावोंक ना. टायम पावूंक ना. निकिता, तुजो टायम सुरू जाता आतां. निकिता, टेन्शन भरपूर आयला? कितें आमचे ऑडियन्स हय म्हणून ताका प्रॉम्प्ट केला बिचाऱ्या. ओके, आतां ऑडियन्सांतली कोण या? चला. ओके, ग्रीष्मा, तुजो टायम सुरू जाता आतां. ग्रीष्मा आपलें नांव कितें गो? ग्रीष्म म्हणजे एक ऋतू. ऋतू. कोणें दवरलां नांव हें? मम्मी. मम्मीन. तुका आवडलें नांव? आवडोकच जाय तूं. आनी लग्न जावन चेंज करूंक ना? करूंक जाय आसलें. करूंक ना पण? पळोवया. कोया म्हणजे आतां करतले? करूं शकता न्हू. घोवाक आवडटा नांव तुजें? खूब आवडटा. खरेंच? खरेंच. आनी तूं खंय रावता? हांगासरूच. लागींच? लागीं. लेट पावलें मगो तूं? ना हांव बेगीन. खूब बरें खेळटाले. व्हेरी नायस. कविता, तुजो टायम सुरू जाता आतां. साडी खंयच्यान घेतल्या गो? म्हापशाच्या. तूं गेल्लें हाडपा? मिस्टरान. तेणे हाडल्या? हय. ओके, संजना, तुमचो टायम सुरू जाता आतां. संजना, तुका उलोवपाक खूब आवडटा न्ही? भरपूर खूब उलयता तूं? बडबडटा. सगळ्यांच कडेन? सगळ्यांकडे. कित्या खातीर? आवड. सदां आदी पासून? भरपूर. हय. आनी कितें आवडटा? नाचोंक खेळोंक डिस्को एवरीथिंग एन्जॉय. सगळें करताय? एवरीथिंग सगळेंच एन्जॉय म्हणजे एकदम म्हाका एन्जॉय करूंक आवडटा. टॉकेटिव्ह. आनी खंय तसोच तुजो? बोथ ऑफ अस. वाव. आनी लव मॅरेज आशिल्लें? येस. प्रांजल, तुजो टायम सुरू जाता आतां. तूं कितें करता? हाऊसवायफ. हाऊसवायफ. महिला मंडळान आसा? आसा. खंयच्या? परगांव. हो प्रोग्राम तूं आशिल्लें अरेंज करपाक? ना. शेवटचे पार्टिसिपंट. ओके, दिशा, तुजो टायम सुरू जाता आतां. कितें करपाक आवडटा? तूं डान्स बरो करता खंय? करता. खंय केल्लो? अशें बारीक बारीक अशें. कॉम्पिटिशनाक घेता भाग? ना कॉम्पिटिशन. ओके, ह्या आशिल्ले आमचे शेवटचे पार्टिसिपंट. आनी जेन्ना आमी कभी हा कभी ना हो रावंड खेळटा आमी खूब कडेन पळयलां की हय आनी ना म्हणनासतना लोकांक उलोवपाक जायना. सो ताका लागून हो प्रायज आमी दिवच्या खातीर रँडमली जी पयल्या रावंडाक आशिल्ली ती मातशी म्हणजे पयल्या म्हणजे कभी हा कभी ना चिट्स काडिल्ल्यो तितलीच फुडें या 6 जाणां पयले. रँडमली हांगासर एक गेम खेळटली. हांगासर आमी सगळ्या पार्टिसिपंटांक एक एक बलून दिला. तुमकां सोंपेशी गेम करपाक जाय. बलून ब्लो करपाक जाय, तिका गाठ मानपाक जाय, हांगा दवरपाक जाय, तेजेर बसपाक जाय आनी तो फोडपाक जाय. सगळ्यांक पयली जी फोडटली ती जातली हे रावंडची विनर आनी तांकां मेळटले पंचामृता डिलक्स रॉ लचकारी कोलम रायस. ओके, सो रेडी, स्टार्ट. ना गाठ बांदपाक जाय. गाठ मारूंकच ना. गाठ मारिना फुडचो तो. उठ गेलो तो. फुले परत चल चल.
मारपाक जाय शॉर्टकट गाठ मारपाक जाय कम ऑन येस बेगीन चल चल बेगीन बांदून फुडें ओके निकिता नारायण शेटे आता ह्या राऊंडचे विनर आणि ताका मेळटा पंचामृता डिलक्स रॉ लश्कारी कोलम रायस कॉंग्रॅच्युलेशन आता खेळूया आमचो कसलो राऊंड कसलो डान्स राऊंड पळोवया डान्स राऊंडची स्पर्धक कोणती डान्स राऊंडची स्पर्धक माझ्या बरोबर आसा आणि जी विनर जातली तांकां मेळटले एंटीक माड्डोळ पणजेतले बऱ्यांतले बरे रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 1000 रुपीजाचो हो फूड वावचर ओके सो ऑल द बेस्ट तुमकां ओके एकूच विनर सांगा कोण सुमन हा आवड ओके सो सगळ्यांक सुमनाचो डान्स आवडलो ऑब्वियसली म्हाका आवडलो मोठ्यान ताळयो तुमी सुमना खातीर माझी दोघां चेडूं डान्सर नॅशनल फर्स्ट येयला ते ओके तू तेणें शिकयला कितें डान्स तुका ना ती करता सो हांव पळयता आनी हांव हारच्यान मागीर नाचता ओके यो गो सो बेस्ट सांगा तुम्ही पळयला की चलयेन तिच्या मम्मांक डान्स शिकयला मोठ्यान ताळयो जोनी सगळ्यां खातीर सुमन एका मेळटा एंटीक माड्डोळ पणजेतले बऱ्यांतले बरे रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 1000 रुपीजाचो हो फूड वावचर चल दिवया दोगे तेका तर थँक्यू ओके सो डान्स राऊंडचे आमकां हांगासर विनर मेळ्ळा आनी खेळुया आतां आमच्या आयच्या भागांतलो शेवटचो राऊंड जो आसता आमचो चक दे राऊंड चक दे राऊंडच्या विनराक मेळटले श्री कृपा 1 ग्रॅम गोल्ड ज्वेलरी हांचे कडल्यान 1 ग्रॅम गोल्ड ज्वेलरीची एक चेन सो पळोवया की ह्या राऊंडाक विनर कोण जाता ही चेन कोणाक मेळटा ती सगळ्या स्पर्धकांक ऑल द बेस्ट गेम सारकी सोपी आसा सगळ्या स्पर्धकांनी शर्ट घालपाचो आनी तांकां दितले एक बलून तुमी फुलोवपाचो फुलयल्लो आसतलो बलून तो तुमी वयरूच कॅच करीत रावपाचो असो ओके आनी बटन लावपाचें बलून सकयल पडलो जाल्यार तुमी आउट सोपीशी गेम रेडी स्टार्ट मोठ्यान जोनी मंगल शेट्टी हांकां हांच्यांनी बलून्स हातीन धरून 5य बटन सारके लायले आनी ती जाता ह्या राऊंडची विनर
मंगल शेट्टी येता चक दे राऊंडची विनर आनी तांकां मेळटा श्री कृपा 1 ग्रॅम गोल्ड ज्वेलरी काकुलो मॉल फर्स्ट फ्लोर हांचे कडल्यान ही चेन. कॉंग्रेच्युलेशन्स. थँक्यू. काळप्पा देवस्थान पेटयेचा वाडा कोरगांव हांगासर घेतिल्लो आमचो आयचो भाग हांगा सोंपता. चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा श्याम शेट्टी हांकां जेंच्यांनी आमकां हांगासर आमंत्रीत केले. तशेंच सिद्धी शेट्टी आनी ताचे वांगडी जेंच्यांनी सगळी अरेंजमेंट्स आमकां करून दिले. तशेंच तुमकां सगळ्यांक जेंच्यांनी वेळान वेळ काडून आजच्या भागान सहभागी जाले. फुडच्या भागान रोखडीच मेळुया तुमच्या वाठारांत. तोपर्यंत पळयत रावात जरा. पयले स्पर्धक आसा माया शेट्ये. एक्सप्रेशन मात पावर हिजे हांव बसून. दिल कहता है कानों में तेरे. मातशें आपापल्या भुरग्यांक मातशें प्लीज धरचे. तेंचे वड्यांचे जरा अडकेच चल्ला थंय. प्लीज मातशें हांकां धरा. निकिता शेट्टी जाता ह्या राऊंडचे विनर आनी ताका मेळटा पंचामृता डिलक्स.